नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. खूब घडामोडी घडल्यात सकाळी सावन राजभवना वेल्यान ते क्रायम ब्रांच आनी कोर्ट मेरेन. कितें चल्लां गोंयभर हाजेर एक नियाळ घेवया, नदर मारया. हांव सगळ्यांत पयलीं वता लौकीक शिलकार, आमचे चीफ रिपोर्टर. लौकीक, कित्याक सकाळी सावन घडलां राजभवन, ते मुखाल्ले सगळे घडामोडी आनी ऑफकोर्स कोविडाची अपडेट. प्रमोद, पयलीं गव्हर्नराचें सांगता. सकाळची पयली ब्रेकिंग जी आसली ती गव्हर्नराची आसली की गोंयचे गव्हर्नर सत्यपाल मलीक जे खूब न्यूजान आसले, जे हांगासर येयल्ल्या पासून, म्हणजे ते खूब वोकल आसले सगळ्या इश्यूचेर. ते चिंतीन आसले केन्ना की आपूण स्टेटमेंट करता तो आपल्याच गव्हर्नमेंटाच्या अगेन्स्ट दिसलो, अशें बी कांय चिंतीन आसले. ते सत्य आहा ते उलयताले. म्हणजे त्या खातीर ते ओपोजिशना मदीं सुद्दां न्हू लोकांकूच मेळपाक खूब ओपन आसताले. म्हणजे ओपोजिशनाचे कोणीय सुद्दां येयल्यार तांकां इजिली अपॉयंटमेंट मेळटाली. जनरल पब्लीक वा खंयचे गव्हर्नमेंट सर्वंट, खंयचे एसोसिएशन, खंयचो एनजीओ ताका मेळपाक वचपाक सोदता जाल्यार ते डायरेक्ट तांकां अपॉयंटमेंट दिताले, तांकां मेळटाले. आनी तेजे तो कितें काम करता तेजी प्रेस नोटूय फॉर्मली येताली आनी ते डिटेल्स प्रेसा मेरेन पावताले की आपूण बाबा सीएमा लेटर करून हे एडवायस केला, आपणे गव्हर्नमेंटा हे एडवायस केला. हे सगळ्यो गजाली प्रेस नोटाच्या फॉर्मेटांतल्यान प्रेसा मदीं पावताले, मागीर ते लोकां मदीं पावताले. इतले वोकल आसले ते आपल्या कामाचेर. सो तेंची ट्रान्सफर जाल्ली आहा अशें दिसता. म्हणजे फाटल्यो घडामोडी पयल्यार दिसताले की एक वेळ गव्हर्नर ट्रान्सफर जावंक शकता, तेजी ट्रान्सफर जाल्यान तेंची मेघालया कितें ट्रान्सफर केल्यान तेजे बदला गोंयचो च्या तो महाराष्ट्राचे जे सद्याचे गव्हर्नर आहा तांकां दिला. अशें आयकूं येता की तामिळनाडू काय खंयचे दुसरे स्टेटीचे गव्हर्नर ते हांगासर ट्रान्सफर जावन येवपाक शकता. अजून तेजी कन्फर्म इन्फॉर्मेशन ना. सो ही जाल्ली तेजे वयल्यान तेजी ट्रान्सफर जातात. ओपोजिशनाची रिएक्शनां येवपाक लागलेली आहा. प्रेस स्टेटमेंट काडीत काँग्रेस आसूं, एमजीपी, गोवा फॉरवर्ड सगळ्यांनी रिएक्शनां दिवपाक स्टार्ट केल्या. दुसरी गजाल हांव सांगपाक सोदता श्रीपाद भाऊची. काल आमी अपडेट दिल्ली श्रीपाद नायक जे आयुष मिनिस्टर आहा देशाचे, त्यांच्या हेल्था बद्दल आयज 2:30 सुमार एम्साचे डॉक्टर लँड जाले गोंयान. 3 म्हटले ते मणिपाल हॉस्पिटलान जे श्रीपाद नायक एडमीट आहा ते पावले सुद्दां. तेंच्यांनी तेंचे ऑब्झर्वेशन स्टार्ट केलां. गोंयचे सीएम प्रमोद सावंतूय आतां 3:30 सुमार वचून श्रीपाद भाऊक मेळोन येयले ते हॉस्पिटलान, तेंची चवकशी करून येयले. अशें इन्फॉर्मेशन आहा की पीएमान स्वताक कॉल केल्लो श्रीपाद भाऊचे फॅमिलीक आनी तेजी इन्क्वायरी केली बाबा कशें आहा काय म्हणून. काल कितें फोन केल्लो. आतां जे एम्साचे डॉक्टर आहात ते ऑब्जर्व करतले तांकां ट्रिटमेंटाची खंयची गरज आहा, एक वेळ गोंयांत ट्रिटमेंट जातलो काय कितें वा भायर वचचें पडटलें हें आतां डिसिजन फुडें येतलें. जेन्ना एम्साचे डॉक्टर सगळे ऑब्जर्वेशन करतले तांकां एक वेळ बरे ट्रिटमेंटा खातीर फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार तांकां एक वेळ भायर व्हरपाक शकता गोंया भायर. हे जालें हेजे अपडेट. दुसरी अपडेट प्रमोद सांगता तिसवाडीची. तिसवाडीन टोटल 3 अर्बन सेंटर, पणजी अर्बन, चिंबेल आनी खोर्लीम दोन आतां 525 केसीस सध्या जाल्या एक्टीव आहा केसीस. जस्ट आढावो मातसो हेजो घेता फाटल्या 10 दिसांचो. फाटल्या 10 दिसान 23,500 सुमार सॅम्पलां टेस्टिंग जावन येयल्लीं. 4,047 केसीस पॉझिटिव्ह जाल्ले, तितून 17.15% रेट धरपाक जाता आमचे पॉझिटिव्ह केसींचो जे सॅम्पल येयल्ली. मागीर फाटल्या 5 दिसांचो जर आढावो घेतलो जाल्यार 11,000 सुमार सॅम्पलां टेस्ट जावन येयल्ली. तितूंतले 2,070 पॉझिटिव्ह केसीस सापडल्यो. तेची पॉझिटिव्ह जावपाची रेट आहा 18.52, म्हणजे ऑलमोस्ट 19% रेट आहा. मागीर पॉझिटिव्ह हेजी रेट पयली पॉझिटिव्ह क्युअर जावपाची एक्टीव केसीस जाल्यार क्युअर आतां पर्यंत 11,000 ज्यो केसीस जाल्या 11,994, म्हणजे 12,000 जावपाक शकता फक्त 6 केसीस जाय. हे पयली जाल्यार 67% क्युअर रेट आहा सध्या. एक्टीव केसीस 32% सुमार आहा आनी 1% आमचे डेथ आहा. टोटल एक्टीव आतां पर्यंत 1% सुमार डेथ जाल्ले आसा. अवेटिंग रिपोर्ट 284 अवेटिंग रिपोर्ट अजून आहा. थँक्स अ लॉट लौकीक. गरज पडल्यार परत येता तुज्या म्हऱ्यान. हांव थंयच्यान वता. आमचे बरोबर मुकेश कुमार आसा, आमचे क्रायम रिपोर्टर. कारण क्रायम आनी कोर्टाच्यो आज भरपूर गजाली घडल्यात, त्यो सगळ्यो अपडेट्स घेवया आनी मागीर महेशा मारया हेल्थाच्यो अपडेट्स घेवपा परत. मुकेश, कितें आहा अपडेट? आई थिंक जेनिटोका केस था, रियो पार्टी का भी केस है, माइनिंग का भी केस था सुप्रीम कोर्ट में. सो व्हाट आर द अपडेट्स रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स? आपके पास क्या अपडेट है? प्रमोद, आज 3 मेजर मैटर्स रहे हैं लीगल, उनके तीनों के बारे में मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले जो माइनिंग मैटर था उसको 1 हफ्ते के लिए एडजर्न कर दिया गया है। कुछ टेक्निकल रीजंस थे जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले को नहीं सुन पाई है।
बाद में पंचायत ने इस इशू को रेज किया और कहा कि ये मैटर काफी इम्पोर्टेंट है और इसके लिए इस मैटर को जितनी जल्दी हो सके लिया जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को अगले बुधवार के लिए एडजर्न कर दिया है। अभी मैं यहाँ पणजी सेशंस कोर्ट के पास हूँ। यहाँ आप अभी थोड़ी देर पहले जेनिटो कार्डोजो को, जो कि पुलिस कस्टडी में है, सांता क्रूज इमरान व्यापारी अटेम्प्ट टू मर्डर केस में, उसको प्रोड्यूस किया गया है और उसको 2 और दिनों के लिए हिज पुलिस कस्टडी हैज बीन एक्सटेंडेड। और तीसरा मैटर जो चल रहा है वो रेप पार्टी से जुड़ा हुआ मैटर है। इसमें जो कपिल झावेरी जो मुख्य आरोपी है, उसने भी बेल एप्लीकेशन फाइल किया है, जिसकी सुनवाई 20 तारीख को रखी गई है। प्रमोद, या थँक्स अलॉट मुकेश. 3 मेजर गजाली आशिल्ल्यो, तिनी गजालींची ही अपडेट, मायनिंग, जेनिटो. मुकेश, वन मोर मैटर आई थिंक इज रिगार्डिंग द रेव पार्टी. कल से ऐसे सुनाई दे रहा था कि बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें आ रहे हैं. उस बारे में, उस पूछताछ के बारे में और कुछ पता चल रहा है? और एक ईडीएम प्रमोटर है, उसके साथ क्वेश्चनिंग चल रही है। क्राइम ब्रांच ने कल उसे समन किया था अंडर सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी। ये तो नहीं बोलता कि एक्यूज है, बट इंक्वायरी में उससे को इन्वॉल्व किया गया है। और सेकेंड डे आज फिर से क्राइम ब्रांच में उसे बुलाया गया था। दोपहर बाद करीब 1 बजे से उसकी पूछताछ चालू है और अभी भी मतलब करीब 3-4 घंटे हो चुके हैं। जो मेरे सोर्सेस से पता लगा है कि ही इज स्टिल देयर इनसाइड क्राइम ब्रांच एंड इंट्रोगेशन इज गोइंग ऑन। इसमें मेजर डेवलपमेंट मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज शाम तक कुछ और डिटेल्स हम दे पाएंगे। प्रमोद, या थँक्स अलॉट मुकेश. विल कम बॅक टू यू इफ रिक्वायर्ड. मुखार वता महेशा म्हऱ्यान. महेश गाडी आसा आमचे बरोबर हेल्थाचे अपडेट आणि बाकीचे अपडेट्स घेऊन. महेश, किती आहात तुझे कडेन अपडेट्स आयच्यो? प्रमोद, हेल्थाची अपडेट म्हणजे अशें जाला की आमी पळयला की जीएमसीन जेन्ना कोणाची डेथ जाता तेन्ना त्याची डेथ जाल्या उपरांत त्याची बॉडी त्याच्या फॅमिलीक दिवपाक येना. माहिती आसता. एक्चुअली हेल्थाचे गायडलायन्स आहा की एसओपी अशी आसा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जेन्ना कोणी डेथ जाता आनी तो सस्पेक्ट सपोज आसा पॉझिटिव्ह जाल्यार ते निमणे संस्कार जाता, ताका पीपी किट बीन घालून त्या फॅमिलीक करचे. पूण ताची बॉडी जीएमसीन दवरपाची न्ही, म्हणजे हॉस्पिटलान दवरपाची न्ही, ती बॉडी दिवपाची. सपोज जर ती डेथ मागीर 2 दिसांनी रिपोर्ट आयल्या उपरांत जर कळटा की तो पॉझिटिव्ह म्हणून, जाल्यार तेचो काउंट जो आसता तो डेथ जाला तो पॉझिटिव्ह डेथान आमी तो काउंट करपाचो, म्हणजे तो पॉझिटिव्ह जालो आनी तो मेलो म्हणून. पूण बॉडी 2-2 दीस दवरप आनी ते फॅमिलीक तशेंच दवरप आनी मागीर तांकां प्लस चार्ज करप पयशे बॉडी खातीर 100 रुपया पर डे, हे सद्या गोंयांत चालू आसा. कित्याक आमी एक केस पळयल्या अशी की एक फोंड्याची की त्याची बॉडी 7 दीस रावली जीएमसी. आज एक रिपोर्ट आयलो नेगेटिव्ह, मागीर कन्फर्म टेस्टान तो पॉझिटिव्ह आयलो आनी तशें करून ताका 7 दीस त्याची बॉडी दवरली. निमणे त्याच्या कजनान त्याची बॉडी क्लेम केली आनी बॉडी व्हेली आनी ताका आनी तांकां 700 रुपया दिवचे पडले जीएमसी. आनी म्हणजे एक्चुअली कोविड पेशंट आनी कोणाची डेथ जाता ताका एक्चुअली पयशे आसना, पूण गोंयांत ही सद्या अशी एक गजाल घडल्या. सो हाच्या फुडें सुद्दां इवन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थाचे अशें गायडलायन आहा की तुमी त्यांची बॉडी दिया म्हणून. रिपोर्ट कितें येवं मागीर तो जर तो पॉझिटिव्ह आयलो जाल्यार तो काउंट करपाचो म्हणून. प्रमोद, या थँक्स अलॉट महेश. आनी एक गजाल जी आमकां लक्षांत येता सध्या ती जीएमसीची, जी आमी कालच्यान सांगतात, परत परत सांगतात की जीएमसी भितर ज्यो कोमॉर्बिडिटीसां ट्रीट करपा खातीर वॉर्ड्स तयार जावपा आशिल्ले, द इन्फॉर्मेशन दॅट वी आर गेटिंग दॅट अजून पर्यंत ते फूल फ्लेजेड 144, 145 हे जे वॉर्ड्स आसात फूल फ्लेजेड अजून चालू जाले नात. तर सरकाराचें जे काम आसा, ही गजाल म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 4-5 दीस जाले अनाउन्स केल्यार, पण सरकाराचें जे काम आसा ते खंयच्या स्पिडीन चलता. जेन्ना व्हायरसाची स्प्रेड जावपाची स्पीड आनी ताका काउंटर करपाक सरकाराच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराची स्पीड, हातूंत भितर केदी व्हडली तफावत हांवें दिश्टी पडटा. इतलीच विनवणी जितली जाता तितली बेगीन लेट दीज वॉर्ड्स बी ऑपरेशनल अँड फंक्शनल, हांगा डिले करून उपकरना. आय थिंक दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. हांव थंयच्यान मुखार वता. सावयो डायस आसा आमचे बरोबर मडगांव सावन. सावयो, कितें आहा मडगांवची अपडेट, ईएसआय हॉस्पिटलाची अपडेट आनी साश्टीची अपडेट? आयज म्हाका ईएसआय हॉस्पिटल कांय अपडेट मेळना, बट सर हांव एक तुका इम्पॉर्टंट एक सांगपाक जाय सर. जेन्ना आतां सालसेतीन एंटायर सालसेतीन केसीस वाडटाय सर, तेन्ना आयज बेनावली सर एक व्हडलें घेर जालें. घेर म्हळ्यार एक बुल फायट रेड्याचें, आनी देवर मोर देन 300 Then there were more than 300 people, sir, for this video.
तर अशें जेन्ना केसीस वाडटा तेन्ना लोक तर केअर घेयना सर आमी नॉर्मली गव्हर्मेंटाकूच ब्लेम करतात. सो जेन्ना समज हिंगासर हें जालें जाल्यार इट कॅन बी अ मोर ट्रान्समिशन एक जावपाक शकता. तशेंच सर आयज आफ्टर मेनी डेज आमी सदां बोर्ड होलसेल फीस मागीर ओके गो सो होलसेल फीस मागीर आमी सदां बोर्ड मारता सोशल डिस्टन्सिंग जायना म्हण. पण आयज सर आफ्टर मेनी डेज HGPDन एक नोटीस काडला सुपर नोटीस टू द होलसेल ट्रेडर्स की that they are not following proper social distancing and why action should not be taken. So already Madgaon marketan cases वाडून death जाला आणि होलसेल फीस मागीर सर there is no social distancing be followed. But still HGPD has not taken any concrete steps sir to stop the market. जेन्ना जर social distancing follow करना सर थिंगा केसीस वाडपाक शकता तेका लागून. सो तशेंच सर आतां ऑलरेडी न्यू एरियांनी केसीस मेळटात इवन इन फातोड्डा मारगांव सो न्यू केसीस वाडत आहा. सर तशें काल आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाबू आजगांवकारान स्टेटमेंट करून सांगला की ISL ह्या वर्साक नोव्हेंबरान गोंयांत जावपाचें आहा. 3 मेन स्टेडियमार मॅच्यो जातल्यो. थिंगा स्टेडियमार लोकांक कोणाक एंट्री आसपाना पूण तो म्हणटा लोकांक सगळ्यांक टीव्हीचेर दिश्टी पडपाक मेळटले ह्यो गेमो. आनी सर तशेंच हांवें सांगला प्रॅक्टीस मॅचीस बी सगळे स्टेडियम रेडी आहा आनी by November government will entirely hand over everything to ISL, so ISL will be in Goa so from November. थँक्स अ लॉट सावयो. हांव थंयच्यान मुखार वता बार्देजां. श्याम सुंदर फडते आमचे बरोबर. श्याम कितें अपडेट एंटायर बार्देजाची म्हापशेची कितें आहा? बार्देशान आयज 17 वयर केसी जाल्या आणि भितर एक आमदार बार्देशांतलो थिवेचो आमदार निळकंठ हळदकर हो एक पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. PSC वायज केल्यार म्हापसा अर्बन हेल्थ सेंटरान आयज 20 केसी जाल्यात डिफरंट एरियान. खंय त्यो हे मेळूंक ना. मागीर कोलवाळ PSCच्या हेतून आयज 12 केसी मेळ्ळ्या. भितर सेंट्रल जेलीन आयज 4 केसी मेळ्ळ्या. भितर सेंट्रल जेलीन काल आनी आयज मेळून सगळ्यो टोटल 37 केसीस जाल्या. कालच्यो आनी आयच्यो धरले जाल्यार भितर 7 जण जेल गार्ड आसात आनी 28-30 जण हे कैदी आसात. मागीर थिवे 3 आसात. थिवी तार थंयसर. मागीर कोलवाळे 1 आसा. न्यू वाडो थिवे 3 केसी आसा. मागीर भितर MLAचे 1 पॉझिटिव्ह कोलवाळे PSCन तेणे टेस्ट केल्ली. मागीर हळदोण्या 12 केसी आहात. भितर मयड्या 5 आसा. एकोशे 3 आसतात. पोंबुर्फा 2 आसात. नाशनोळा 1 आसा आनी किटला 1 आसा. शिवोले 13 केसी आसा. भितर अंजुना 2 केसी आहा. वॉशाला 7 केसी आहा. पर्रा 2 केसी आहा. काणका 1 आसा आनी काणका आनी शिवोले आनी 1 आसा. मागीर कांदोले 10 केसी आहा. भितर 7 कलंगूट एरियेक आसा आनी 3 सालिगांव एरियेक आसा. पोरवरी काल 18 केसी आसल्यो. आयज 3 आसा आनीक वाडोवंक शकता. ह्यो अश्यो करून आयज 17च्या वयर केसी जाल्ल्यो आसा. आनी दुसरे आतां जसो लोकांक इतलो भंय पडला की आतां म्हापसा बाजार बी आसून म्हटलो जाल्यार लोक चडसो बाजाराक बीन खूब कमी आसा. चवथींचे दीस आसले तरी लोकांची ये वाज मातशी खूब कमी आसा. या थँक्स अ लॉट श्याम. 17च्या वयर केसी आज बार्देजा भितर आसा. आय थिंक दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. आनी काल आनीक आज मेळून कोलवाळे जेली भितर 30 वयर केसी गेल्यात. आय थिंक दीज आर 2 मेजर हायलायट्स. ऑफकोर्स निलकंठ हळदणकर थिवीचे आमदार पॉझिटिव्ह जाल्यात ती. हांव विक्रमा मारे वता वास्को. विक्रम कितें वास्कोची अपडेट ऑन ग्राउंड सिच्युएशन कितें? सर वास्कोची अपडेट म्हणजे सद्याक तरी आमची ज्यो केसी क्वायट अंडर कंट्रोल म्हणजे वास्कोन थोड्यो केसी कमी जावपाक लागल्या. कुठ्ठाळे वाठारांनी ज्यो पयलीं आमकां 300-350 दिसताले दे हॅव कम डावन टू 150 आनी अशें आयकूंक येता की आनीकूय कमी जावपाचे आहा. जुवारी नगर जो कंटेनमेंट झोन आसा तातूंय लोक आतां थोडे नेगेटिव्ह टेस्ट जावपाक लागले आनी खंय तरी तो एक झोन मोकळो जावपाचो आहा. बट एक कॉज ऑफ कन्सर्न इन मोर्मुगांव तालुका इज एक नवो झोन तयार जाला म्हणजे तो म्हणटा कांसावली हेल्थ सेंटर. आणि ते हेल्थ सेंटराच्या अंडर सद्याक अशें आयकूंक येता की एक नवे कांसावले प्रायमरी हेल्थ सेंटर बांदला पूण दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम दी ओल्ड प्रिमायस. आणि ती प्रिमायस जी आसा बेनावली म्हणटा केटर करता. आणि थंय सद्याक तरी
107 केसी असे कालचे बुलेटिन मेरेन तर दिसून येताले आणि ते वाठारान थोड्या लोकांक आतां असो भंय दिसपाक लागला की खंय तरी कुट्टाळी कमी जालें जावं वास्को कमी जालें आतां कांसावली खंय वाडप आणि ते एरियान चड केसीस जायत म्हणजे त्या एरियान कशें आसा जायते लोक जे आसा मोस्ट ऑफ देम सम ऑफ देम आर म्हणजे बेस्ड अब्रॉड सो तांचे कितें आसता जाणटे पेरंट्स बिरंट्स हांगा आसता सो तांकां वाठारान मातसो भंय पडला बट स्टील द सिच्युएशन आर अंडर कंट्रोल. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर आयज आमी काल जे आमकां खबर एक आयकूंक आयल्या म्हणजे सद्याक म्युन्सिपाल्टीन एक बोवाळ पडला की म्युन्सिपाल्टीचो एक ड्रायव्हर तो पॉझिटिव्ह जालो आणि एक्सपायरूय जालो म्हणजे तो कोविड डेथ जाली. तो कॉम्पॅक्टर जे आसता गार्बेज जे कॉम्पॅक्टर ते चलयतालो गाडी आणि जशें आमी पयलीं एक डिमांड केल्लें की एक प्रायवेट सेक्टर ओपन करचो आणि एक प्रायवेट म्हणजे हॉस्पिटलां बी ओपन करची असो खंय तरी एक बोवाळ जाला की तो जो ड्रायव्हर आशिल्लो म्हणजे ही एक टेस्ट म्हणजे ताका सॅटर्डे ही गॉट एडमिटेड इन द प्रायवेट हॉस्पिटल आणि प्रायवेट हॉस्पिटलान ताका जेन्ना एडमीट जालो ताची 2 दिसान ताची टेस्ट केली आणि सोमारा मंगळारा म्हणसर ताका कळून आयलें की ही वॉज पॉझिटिव्ह आणि तो शेनवार मेरेन उरलो आणि शेनवारा तो एक्सपायरूय जालो पूण ते फॅमिलीक खंय एक आठवड्याचे अरावंड 4 लाख रुपया सुमार बील आयलां. सो कॉज ऑफ कन्सर्न इज म्हणजे जेन्ना पर्सन इज ऑप्टिंग फॉर अ प्रायवेट हॉस्पिटल द बिल्स कॅन रायज सो मच आणि हाका लागून एक मातसो बोवाळ पडला की हाजेर खंय तरी कॅपिंग करचें म्हणजे एटलिस्ट फॉर द सेक ऑफ कोविड खंय तरी एक नियंत्रण गव्हर्मेंटान दवरचें कित्याक प्रायवेट हॉस्पिटलान एक सादो मनीस जो एक म्युन्सिपाल्टीन काम करता जावं ताजे इन्शुरन्स आसत नासत म्हणजे वॉट एवर सम पीपल डू नॉट हॅव इन्शुरन्स म्हणजे दे आर आयदर फोर्स टू गो टू गव्हर्मेंट फॅसिलिटीज समज तो प्रायवेट हॉस्पिटलान जरी 4.5 लाख म्हणसर एक बील दिवपाक म्हणच्या कडेन कापासीटी आसपाक जाय अशें लोकांची अशी वास्कोची सद्याक मागणी आसा. तिसरी गजाल म्हणटा ती सर आयज सकाळीं अशें आयकूंक येता म्हणजे अजुनूय हेल्थ बुलेटिन डिक्लेअर जावंक ना पूण एक 63 year old एक मनीस बायणेचो आय थिंक हॅज एक्सपायर्ड इन द मॉर्निंग बिकॉज ऑफ कोविड आनी ताचो चलोय मातसो सिरियस आसा क्रिटिकल आसा अशें आयकूंक येता. आनी एक गजाल जी आमी आयकूंक येता म्हणजे आयज एक मेन गजाल हे कोविड सोडत जाल्यार सर दुसरी गजाल आमकां जी आयकूंक येता म्हणटा ते सर काल सोमारा एका आसोय डोंगरी म्हणटा त्या वाड्यार एक झगडी जाली आणि एक थंय एक भुरगो जो आशिल्लो ताका थंय गांवच्या लोकांनी बिकॉज ही हॅड गॉट अर्लियर हिस्ट्री ताजे केसूय आशिल्लो सो ताजे कितें आर्ग्युमेंट जालें लोकांनी गांवांच्या लोकांनी ताका मारलो लास्टाक फायनली एक भुरग्यान ताका थंय बेसबॉल बॅट काय बडी घेवन मारली आणि ताजेर एक ऑफेन्स अटेम्प्ट टू मर्डर रजिस्टर जाल्लो म्हणजे काल रजिस्टर जाल्लो आयज तो भुरगो मेलो सो वास्को मायट सी रजिस्ट्री ऑफ ऑफेन्स ऑफ मर्डर टुडे. आनी एक गजाल म्हणटा ती आमी आयकूंक येता की म्युन्सिपाल्टीची सर आयज एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली आणि चेअरपर्सन नंददीप राऊत जो आसा तांच्यांनी सांगलां की कोविडाक लागून खंय डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान तांचे मॅक्सिमम स्टाफ डेप्युटेशनाक घेतलेले आसा आणि ताका लागून टॅक्सेशन आणि जे टेक्निकल सेक्शन आसा हॅज बीन कम्प्लिटली ब्लँक आणि ताका लागून रिकवरी जायना आणि कसली कामां करूंक मेळना चवथ लागीं आयल्या जायती कामां आसता बुश कटींग आसता आणि जेन्ना कोण कोविड पॉझिटिव्ह आसा ताका सॅनिटायझेशन करपाक वर्कर जाय पडटा ऑल दी स्टाफ हॅज बीन एक्वायर्ड बाय दी डेप्युटी कलेक्टर्स ऑफिस सो तांच्यांनी एक एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड केला की आमचे स्टाफ जे डेप्युटेशनाक घेतलेले ते आमकां रिटर्न दिवचे आणि इन्स्टेड दे कॅन ट्राय अदर डिपार्टमेंट लायक PWD अशें दिस इज अपडेट इन वास्को सर. या थँक्स अ लॉट विक्रम. थंयच्यान मुखार वता साखळे आनीक दिवचल आनी विनायक आसा आमचे बरोबर. कितें आहा विनायक केसीस स्प्रेड जायत आसात गांवांनी पावत आसात कितें आहा? तर केसीस स्प्रेड जायत आसा गांवांनी तर पावल्यात पूण गांवा वांगडा आतां म्युन्सिपाल्टी एरियेन केसीस वाडत आसा स्पेशली हांव बिचोलेंची उलयतां. तेच्यान पयलीं हांव सांखळे सर 5 केसीस गावल्या एक कारापूर एक सांखळे म्युन्सिपाल्टी एरियेन एक पाळी गांवान आनी गुड्डे गांवान 2 अशे सांखळे 5 आसा. मया 3 केसीस आसा. हळडणवाडी एक आसा जी मूळची शिरगांव रावपी पूण मूळ घर शिरगांव पूण हळडणवाडी रावता. मागीर कुमारवाड्यार एक आसा आणि गांवकर वाडा बिचोले हांगासर एक केस आसा आणि टोटल बिचोली म्युन्सिपाल्टी एरियेन आज 17 केसीस गावल्या. फक्त म्हाका जागा कळोंक ना मायट बी लेट कळटले डिटेल्स. आणि टोटल जर बिचोले तालुका धरलो तर बिचोले तालुक्यान टोटल केसीस 448 आसा म्हणजे जवळ जवळ 450 केसीस आसा. तितूंतले एक्टीव केसीस 303 आसा आणि 303 केसींतले 111 लोक हे होम आयसोलेटेड आसा आणि 140 लोक रिकवर झाले आणि 5 लोकांची डेथ झाल्या. असो फूल दिवचल तालुक्याचो कोविड अपडेट आसा. सेकंडली सर एक गजाल आयकूंक येता की काही दिसां पयलीं हातुर्ले हांगासर जी झांटेकाची फॅक्टरी आसा तितूंतले एक जवळ जवळ 20-22 जे पेशंट आसा जे पॉझिटिव्ह मेळ्ळे त्या खातीर ती फॅक्टरी बंद आसली. गेले 4-5 दीस ती फॅक्टरी बंद आसली पूण आयज अचानक फॅक्टरी चालू दिसली. वर्कर येताना दिसले
असतात तर ते फॅक्टरी चालू दिसली आणि मागीर लोकांमध्ये भय निर्माण झालो. ते म्हणतात की ते जर पेशंट ह्या फॅक्टरीची आनीक काही दीस बंद आसली तर लोकांचो डिमांड आसा. दिस इज अपडेट सर. या थँक्स लॉट विनायक. हांव मकबुला म्हऱ्या वता पेडणेची अपडेट घेवया. कित्याक मकबूल केसी कितले आसात, खंय आसात? सर पेडणेचे अपडेट म्हटल्यार सर आज एका दिसाक 8 मेळ्ळे परत. आता मेरेन सर 333 आसा सर. तातून विरनोडा 1 आसा सर, किरमपाणी 1 आसा, तुळे 1 आसा, पेडण्या 2 आसात, हरमला 2, कोरगांव 1 सर. आणि एक म्हटल्यार सर पेडणेन सावळवाडा जी ग्राउंड आसा थंयसर स्टेडियम आसा थंय कोविड सेंटर जावपाचें आशिल्लें. पूण आतां आमी आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या दयानंद सोपटेन. तांकां आमी प्रश्न केले की अजून कित्याक जावना. तेंच्यांनी उत्तर दिलें की पावसा खातीर प्रॉब्लेम जाल्या खातीर ते रावल्या पेंडींग. पूण ह्या येतात 2 दिसान ते जातले. आणि एक सर गजाल म्हटल्यार सर आमी हालींच काल आणि परवाच्या दिसा सर कपिल जवार याचे फोटो काही आमदारां वांगडा दिसताले आणि त्याच्या खातीर हेंचेर सोपटेनी उल्लेख केला की तो म्हणटा आमदार मंत्री जातकूच कोणें शुभेच्छा विशेष दिवपाक फूल गुच्छ घेवन येता, आमी वळखना सारखे म्हणटा. जर असे कोण जर हे करता त्याच्या माथ्यार लिहिलें नसता की तो कोण आसा, क्रिमिनल आसा आणि कोण आसा. ज्यांना विरोध पार्टी ज्यांना आरोप करतात त्यांनी पुरावे सकट आरोप करचे आणि असे पुरावे सकट हे करचे, हवेर असे हे करप ना असे त्यांच्यानी उल्लेख केला. आणि आपण केन्नाय ड्रग्साक सपोर्ट करूंक ना आणि ह्याच्या फुडें करचो ना असे त्यांच्यानी आयज उल्लेख केला सर. या थँक्स लॉट मकबूल. एक इश्यू जो आसा तो हांव लौकिका म्हऱ्या वता आनी तो इश्यू म्हळ्यार गोंयची गोवा गव्हर्मेंटाची जी ऑनलायन पेमेंट सायट आसा goaonline.com ती जितली सेफ म्हूण सांगतात तितली सेफ ना अशें गोंयांतल्याच कांय IT प्रोफेशनल्सांनी दाखोवन दिलां. हें चड म्हत्वाचें जालां इतल्याच कारणां खातीर कारण ह्या दिसांनी खुबशे लोक ऑनलायन पेमेंट्स करतात. तें उदकाचें बील जावं, लायटीचें बील जावं, ऑनलायन पेमेंटा वटेच्यान लोकांचो प्रिफरन्स आसता. आनी गोंयांतल्याच कांय IT प्रोफेशनल्सांनी दाखोवन दिलां की जितली सेफ्टी मेजर्स आसपाक जाय तितली नात आनी डेटा लीक जावपाची शक्यता आसा. लौकीक, वॉट इज द अपडेट ऑन दीस? तुका कितें समजलां? जे IT प्रोफेशनल आमी म्हटले पळय न्हू तांकां आमी कॉन्टॅक्ट केलो. ते स्पेशली आमच्या खातीर ते व्हिडिओ बायटूच दिसले. तितून केस पयले उपरांत कळटा की IT तो एक आसलो तो आमकां मेळ्ळो तो IT प्रोफेशनल एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट. तेंच्यांनी हें करून दाखयलें गोवा ऑनलायन पेमेंट जाता वा ते गृह आधार जावं वा सगळे जे डेटा गव्हर्मेंटाचे आसता म्हणजे लोकांचे अकाउंट डिटेल्स गव्हर्मेंटाचे आसता ते तेंच्यांनी एक्सेस करून दाखयले. म्हणजे म्हाका हांवें एक कॉपी घेतले जेणेन ते दिसता तुजें नांव, आधार कार्ड सगळो डेटा म्हणजे तो एक्सेस जावं. पूण तो मातसो प्रोफेशनल आसत जाल्यार तो एक्सेस करूंक शकता. म्हणजे हॅकरा खातीर ती इजिएस्ट काम म्हटल्यार जाता. आनी हें खरें की कोविड जाल्या उपरांत सगळेच ऑनलायन प्रमोट करता. आमची बिलां म्हणा आमी बिलां भरतलो, उदकाची लायटीची बिलां भरतलो ऑनलायन यूज करता आनी ते आमचो डेबीट कार्ड क्रेडीट कार्ड डिटेल्स घालता वा ऑनलायन इंटरनेट बँकिंगांतल्यान आमी करता. बाकीच्यो खुबश्यो गजाली ऑनलायन जाता. कितलेशेच हजार लोकांचे अकाउंट्स डेटा बी सगळे गव्हर्मेंटा कडेन आहा स्किमी खातीर. हे सगळे हेंची सगळी जी सेक्युरिटी ना अशें तेंच्यांनी प्रूव्ह करपाचो प्रयत्न केला. ते डिटेल आमकां मागीर हे दिसले कमेंट दिसले. म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचो इश्यू जशी घाळपणां कोविडाच्या बाबतींत जाली आनी जशी इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचे अजून पर्यंत मॅचअप जायना जे क्रायसीस आसात ताजे खातीर दीस इज अनादर व्हेरी मेजर इश्यू. कारण जेन्ना सरकार सांगता की ऑनलायन पेमेंट करात आनी लोक करतात आनी परिस्थितीक लागून सद्या चड करतात, अशें हातूंत भितर जर सरकाराची ऑनलायन पेमेंट गेटवेज जर सेफ ना जाल्यार लोकांनी विश्वास कित्याचेर दवरपाचो आनी पेमेंट कसो करपाचो. कारण एक गजाल म्हाका लक्षांत येता की सगळे गोंयकारांक मेसेज गेलो आसतलो की तुमची DDSSYची जी कार्डां आसात ती कार्डां जर रिन्यू करपाक जाय सद्या जाल्यार ह्याच वेबसायटीर वचचें पडटा आनी ह्याच वेबसायटीचेर वचून DDSSYची कार्डांय रिन्यू करची पडटात. सो दिस इज वन वेबसायट वीच इज व्हेरी क्रुशल आनी ताजे वेलो जर डेटा आनी फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्साचो डेटा जर लीक जावपाक शकता आनी जशें गोंयांतल्या कांय IT प्रोफेशनलांनी दाखोवन दिला सरकाराक जाल्यार जाता तितले बेगीन सरकाराच्या स्पिडीन न्ही जाल्यार जाता तितले बेगीन यू नीड टू प्लग दीज लीक्स आनी यू शूड एन्श्युअर दॅट इट इज फूल प्रूफ. वेळ काडून हांगा कोता येना. म्हाका दिसता इतलें भान सरकाराक आसप गरजेचें. इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.